ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. मातेवाचे शुभ वर्तमान. त्या दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सरशी आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपाऱ्यांनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोपूंक गेलो. वोपताना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच खिल्लोलें. पूण वत येतूच करपोलें आनी पालां ना जावन सुकलें. हेर कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपोवन दवरलें. हेर बरे जमनीर पडले आनी पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यांनी आयकुचें. देवाचें उतर हें.